देव बरो दीस दिवं मोगाळ भाव भयणीनो. ह्या गेल्या थोड्या दिसांत नव्याच्या दिसांनी आमी मिसाचे विविध भाग तुमकां विवरसितले. आज जाता तितले थोडे विवर आमकां सगळ्यांक लागू जावचे आमी पाळचे तसले आनी थोड्यो संगचे. आज आमी तुमकां विवर दिवचो ख्रिस्त प्रसादाच्या रिती वयर निमाणो भाग. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता ते मागणे जातच आमी सुरू करता आमच्या बापाचे मागणे. याजक आमकां उलो दिता आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणून या आमच्या बापाचे मागणे. देखून सुरवेर आमकां क्रिस्त प्रसादाच्या रितीन आमच्या बापाचे मागणे आनी ताका उपरांत मेळ येयल्लें आनी एक मागणें आसा. सोम्या जेजू क्रिस्त ते मागणे उपरांत सांगता. आमच्या बापाचे मागणे ताका मेळयल्ले मागणे उपरांत उंडो मोडची रीत आनी तातूंत एक 3-4 विशय आसात आनी निमाणे क्रिस्त प्रसादाची ह्या कुमगाराची रीत. जाल्यार आतां लोक आनी थोडो येवचो आसा येता पर्यान हांव तुमकां मोठ्यान उंडो मोडच्या रिती विशीं सांगूंक सोदतां. उंडो मोडच्या रिती विशीं ते उंडो मोडच्या रितींत 4 संगती जावन आमी शांती दिता. शांतीची विधी शांती उपरांत उंडोचो मोडचो ह्या जागान उंडो मोडचें आसा. उपरांत क्रिस्ताच्या मांसा रक्ताची मिसळोवणी आनी निमाणे देवाचे शेळये. ह्या सगळ्या संगतींनी थोड्या संगतींनी आमी एकामेकाक आमचे नामान दिवंक आसात, देखूंक आसा, जाप दिवंक आसा. कुमगाराच्या रितीन जायते आमचे मेतेरपण आसा. पयलें जावन शांतीची विधी. शांती ह्या जाका मागणें सुरू करता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आनी ह्या मागण्या जावन सुरू करून शांतीची रीत सुरू जाता. शांती दिवची. आतां ही शांती दिवची कित्याक? शांती ते एक नमतीक वरा. आमच्या मदें चिंतप थोड्या जाणांची चिंतप आसा कुमगाराच्या पयले शांती दिवची काल्याक कित्याक? शांती आमी शेरमांव जाल्ल्यांच दिवंक न्हू जोगी. कित्याक जेजून सांगलां न्ही, जर तर तूं तुजी काणीक हाडून येताय आनी तुज्या भावा कडेन तुका कितेंय दुस्मानकाय आसा वोस ताचे लागीं राजी जा आनी उपरांत तुजी काणीक भेटय. देखून आमी थंय काणीक भेटोवच्या पयले शांती कितें दाखयलें जाल्यार बरी न्हय गी म्हणलें चिंतप आसा. थोड्या कडेन तशें पाळटात. पूण आमकां शांती आमी कित्याक दिवची म्हणलें समजून आसूंक जाय. शांती दिवची राजी संधान करच्या खातीर न्हय. म्हज्या दुस्माना बोगसूंचें तें पुरा पयल्यानच जाता कित्याक प्राजिताची रीत आसा. दुस्मानांक बोगसूंचें आनी हांगा शांती दाखोवची आमचो एकवोट दाखोवचे. हांव हांगा तावन शांती दिता आसतना हांवें हांगा शांती दिवची, हांगा तुमी दुसऱ्यांक दिवते आसात हांवें कोणाक शांती दिवची म्हूण पळोवचें. हांवें कोणी आसूं कांय तांचो प्रॉब्लेम ना कित्याक तुमी एकामेकाक शांती दिवन आसा. ताचे उपरांत उंडो मोडची रीत. ह्या जाक उंडो मोडटा. आतां ह्या उंडो मोडची रीत कित्याक? दाखोवंक आमी त्या एका उंड्या तावनूच सगळीं वांटो घेता म्हणून. पूण आतां आमी मस्तू आसा संख्यान. देखून त्या सिबोरियमान पयलोच उंडो घाल्लो आसता. पूण नीज करून ताचो अर्थ तो उंडो मोडून त्या उंड्या तावन मोडुल्लो उंडो सगळ्यांक वांटून दिवचो. आनी जेजूनच आपणाक मोडून आमकां दिलो. आनी सांब पावल आमकां उगडास करता कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी सोमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. एक उंडो ताचो गुर्तू जावन याजक उंडो मोडटा. थोड्या फावटी आमकां दिसना, थोडे याजक सारके मोडुल्ले आमकां दिसता. ताचे उपरांत जेजूच्या कुडी रक्ताची मिसळोवणी. याजक त्या उंड्याचो एक ल्हान कुडको काडून दाकासोऱ्यांत ह्या जेजूच्या रक्तांत भरसिता. जेजूचें सैंब मांसा रक्ताचें आनी देवपणाचें सैंब एकच म्हणून. पूण हांगा 2 संगती आसा. जेजूचें रगत, जेजूचें मांस. त्यो दोनी इंगड न्हय, दोनी सांगाताच. कित्याक आमी कॉन्सेक्रार करतना उंडो पयलो घेता उपरांत काल्स घेता. देखून आमच्या मदें चिंतप आसता त्यो 2 संगती ना, दोनी एकच म्हूण दाखोवच्या खातीर एक ताच्या मांसाचो ल्हान कुडको काल्सीन घालता. ताचे उपरांत येता देवाचे शेळये.
देवाचे शेळये न्हीज करून भक्तीक न्ही एक कित्याक आमची भक्त वाडोवच्या खातीर न्ही, देवाचे शेळये ह्या जागान तो उंडो मोडटना जायतो वेळ जाय ताका सांगात दिवच्या खातीर. आनी हीं उतरां खंय पळोवंक मेळटात आमकां? जुवां बाप्तिस्तान सांगिल्लीं. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. 3 उतरां याजक आज वापरता. आनी तुमी जाप दिता, सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें, म्हाका फावो न्हय. कोणाची उतरां? शतपतीची उतरां. पूण म्हज्या घरा आयलो जाल्यार पुरो म्हाका. शतपतीची उतरां. आतां आमी ताच्या पयलीं आसच्या आमच्या बापाच्या मागण्याक या. आमच्या बापाचें मागणें. आमच्या बापाचें मागणें जेजून ताच्या शिसांक शिकयिल्लें एक मागणें. पूण तें आमी येवकरिस्तान मिसा वेळार कित्याक म्हणटा? आमच्या बापाचें मागणें मिसा वेळार कित्याक म्हणटा? 2 कारणां सारकी मोतीक वरा. हे थोड्या फावटी तुमकां ही राजावां आमच्या उलटे शिकोवच्यांक तांकां एक तीर दवरूंक जाता. 2 कारणां. एक, मिसाच्या की वर्तें मागणें ना. अति वर्तें मागणें मिसाचो संस्कार, मिसाचें बलिदान. आनी जेजून ताका ताच्या शिसांक एक मागणें शिकयलां आनी आमच्या बापाचें मागणें. देखून पवित्र साबेन चिंतलें, हे आमच्या बापाचें मागणें आमी मिसा वेळारच मागयेत न्हय. कितलें अपुरबाय. देखून तांणी मिसा वेळार हे आमच्या बापाचें मागणें घालां. देखून पवित्र सभेच्या सुरवेर तावनूच ही रीत आसा, मिसा वेळार आमच्या बापाचें मागणें मागचें. ताच्या सांगाता आमच्या मदीं एक रीत आसा. जेवच्या पयलीं आमी खाली एक मागणें करता, एकत कुर्सा सुगुर्त करता, या येसोमी आमी घेवंकच्या देणयांचेर. सक्कट जेवणा पैकी आमच्या क्रिस्तांवांचें चिंतप आसलें, आमकां भावार्थ्यांक वर्तें जेवण खंयचें? आमकां भावार्थ्यांक पोटाच्या बुकेक आमी जेवता, दनपारां सांजेरान जेवता, पूण आमकां भावार्थाक वर्तें जेवण खंयचें? जेजूचेंच जेवण, येवकरिस्ताचें जेवण. देखून जेवण हे सर्गींचें आमी म्हणटा कंदारान पुरा. देखून तें जेवण जेवच्या पयलें आमी मागणें करता, आमच्या बापा आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी. ओके. आतां हें मागणें आमी कशें मागूंक जाय? आतां थोडे डिस्टर्ब जावचे विशय येतात. समजल्यात? डिस्टर्ब जावचे. पूण सारकें मोतीक वरा. दोड्यान सांगूंक आमकां वेळ ना, केदाळे अवकाश मेळ्ळ्यार परत्यान सांगया. आमी हें मागतना कशें मागूंक जाय? आजच्या विशयान पवित्र सभेन आमकां स्पश्ट केल्लें ना. कित्याक? एक 60 वर्सां आदीं याजक आल्तारीक पळोवन मागतालो आनी याजक मात्र आमच्या बापा मागतालो, लोकांक मागूंक नातलें. देखून याजकान कशेंय मागल्यार लोकांक दिसनातलें. केन्ना आमी लोकांनी सांगाता मेळून मागूंक सुरू केलें, आतां घुस्पड आयलो. कसलो घुस्पड? हात जोडचे की हात. थोडीं जाणां हात जोडतात, हात जोडतात, तुमकां पिंतूर मेळटा, हात जोडतात. थोडीं जाणां अशीं धरतात, थोडीं जाणां अशीं करतात, थोडीं जाणां अशीं करतात. आनी कितें? आतां खंयचें सारकें? अशें करियेत गी, अशें करियेत गी, हात जोड न्हू. ही ह्या नमुन्यान हात जोडचे आमची भारताची रीत. भायल्या गांवांनी ना हात जोडचे. पूण ताका तुमकां आमच्या बापा अशें मागूंक जाय, मागयेत, कांयच समस्या ना, मागयेत. हांवें हें सांगचें मिसा वेळार मात्र न्ही, हर एक संदर्भांनी आमच्या बापा मागतना, आमच्या बापा मागणें मागतना ताकाच म्हणली रीत आसा. अशें मागयेत, अशेंय मागयेत, अशेंय मागयेत, कांय समस्या ना, कित्याक ही भक्तीची रीत. पूण आमी जायतीं अशें मागता, जायतीं अशें मागता. आतां हांतू थोडे समस्या आसात अशें मागतना. कित्याक समस्ये? अशें मागतना कशें मागूंक जाय? आज एक तुमकां नवी रीत सांगता. आमी जर तर अशें मागल्ल्यान समस्या ना, अशें मागल्ल्यान समस्या ना. आमी अशें मागूंक जाय. आमचे हात विस्तारन अशें धरचे. आतां अशें धरच्यांत आनी अशें करच्यांत फरक कितें? अशें कित्याक करूंक नुजो? ल्हानसो विवर, कित्याक मिसाक वेळ जावं. आमच्या बापाचें मागणें फकत देवाच्या भुरग्यांनी मागी येता. आतां आमी आमच्या बापा सगळ्यांक शिकयता, पूण पवित्र सभेन सुरवेर तावन हें आमचें सिक्रेट आसलें, आमी कोणायक सांगूंक ना, हो आमचो गुटो. आमच्या बापाचें मागणें पवित्र स्नान घेवच्या भुरग्याक ह्या पयलें पुरो व्हडांक आमच्या कानांनी पुसपुसताले आनी आमकां दिताले. भुरगीं जाल्ल्यांनी मात्र आमच्या बापा म्हूण येता.
आमी कोणा कोणाक वाटेच्याक डॅडी म्हूण नांव न्ही, आमकां जल्म दिल्ल्याक मात्र बापोय म्हणटा हांव, वय न्ही, आमकां जल्म दिल्ल्याक मात्र बापोय म्हणटा हांव. देखून पवित्र स्नान आमकां जल्म, पवित्र स्नान आमकां जल्म. देखून आतां कितें ही रीत कित्याक आयली, जी कोण आमच्या मदें पवित्र स्नान घेवनय पवित्र पुर्विल्ल्या सुरवेंत पवित्र सभेंत महापातक म्हूण नातलें तेन्ना मारेकार पातक, ओड पातक, कुणी उक्तो प्रद्वार आनी धर्मभ्रश्ट करचो, ही ओड पातकां आसलीं. तांकां इगज माते पवित्र इगर्जेच्या भायर घालताले. तांकां सांगाता येवन कुमगार घेवंक या मिसांत घेवंक अवकाश नासलो, तांकां भायर घालताले. पूण तांणी पवित्र स्नान घेतलां. देखून आतां तांणी समुदाया लागीं आनी देवा लागीं बोगसाणें मागूंक जाय. देखून बोगसाणें मागतना तांणी हात उदारे करून मागचे. तांणी मात्र हात उदारे करून आमकां बोगसाणें दी दी आमकां दी म्हणून मागचें. उरुल्ल्यांनी सकडांनी हांगा जमल्ल्यांनी आमी देवाचीं भुरगीं, मागलेलीं भुरगीं, आनी हो गुर्तू आमच्या स्वतंत्रपणाचो, आमच्या स्वतंत्रपणाचो गुर्तू हो. देखून एक दोन दाखले, जशे मरयेन हात विस्तारल्यात, देखून तुमी हात विस्तारले पळयतात न्ही, हात विस्तारल्यात. पूण आमकां मस्त वर्सां जावन अशें मागून संवय जाल्या. आतां तुमच्या मतींत एक ल्हान किडो घालचो, कोणेय हात अशें मागता आसतना हांव तक्षणा चिंता कांय व्हड अपराध आसा, व्हडले व्हडले म्हाका तुमकां डिस्टर्ब करूंक नाका, पूण जाल्यार मतींत व्हरया. हे आमच्या स्वतंत्रपणाचें, आमी क्रिस्तांवां देवान विंचलेलीं देवाची भुरगीं, आमचें स्वतंत्रपण दाखया, खुशी दाखया, खुशी दाखया. आतां आमची भुरगीं, तुमची भुरगीं घरा येवन डॅडी मम्मी म्हाका दी म्हणून मागतना अशें मागणात, म्हजे हक्क दे, म्हजे हक्क, हांव तुजो पूत, हांव तुजें धूव म्हणून हक्कान मागतात. वाटेर मेता आसतना आमी कोणी भिकारी पळयतात ती मागतात. हांगा तुमी देवाची भुरगीं देखून ह्या आल्तारी भोंवतणी आसात, देखून आमचे हात विस्तारन मागचे. देखून आज तुमकां थोडो घुस्पट जावंक पुरो, अशें मागचें अशें मागचें, कशेंय अशें मागल्यार, पूण मागतना हात विस्तारतना उगडास दवरा. हांव देवाचें विंचलेलें भुरगें, हांव देवाचो विंचलोलो भुरगो, स्वतंत्र. देखून देवाच्या कृपेन हांव बरलां म्हूण चिंतून ह्या येवकारिस्तान फावो ते परी वांटो घेवया. Obrovia. Santi Nami Mana
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो. बाळूक जेजूच्या संभ्रमीक फेस्ताक तयाराय जावन आमी नोवेन येदोळ सुरू केला आणि आज 7व्या दिसाक आमी पावल्या. आणि आज खेरीत भाशेन आमी आमच्या काळजाचेर नदर मारता. जंय म्हजें दिर्वें आसा थंयसर आसा म्हजें काळीज. तर म्हजें काळीज खंयच्या दिर्व्याचेर हांवें कंसयलां. आमी ह्या मिसा वेळार आमकां जेजूसू जावंक पावता आमचें दिर्वें आनी ह्या दिर्व्याचेर आमी आमचें काळीज कंसयलें जाल्यार आमचें काळीज शाबीत सोबीत आनी सुंदर जावन उरतलें. तर विशेश जावन आमी खऱ्या दिर्व्याचेर आमचें काळीज कंसोवंक जाय जाल्यार आदार करपा मागची. विशेश जावन आज आमी आमच्या सकट धानी खातीर हे मीस भेटोवचें आनी हे मीस पवित्र बलिदान नितळ काळजान नितळ मनान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी आमकांच हे बलिदान भेटोवंक आमी तयार करया. हांव पातकी मनाची तूं तोंडां उसारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बागेर सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रार्थुया. आमच्या सगळ्या कसकी गरजां खातीर विशेश जावन आमच्या दानी खातीर आमी मागया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. इतलें मोतींत वरा जो कोडे तोडेंसू ओंपता तो तोडेंसू लुंता, जो कोण दाराळ ओंपता तो दाराळ लुंतला. हर एकलो आपणे काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवंक रोडून म्हणल्यार बरी न्ही, सुसुरे करचेय न्ही, कित्याक हास्त्या तोंडान दितालो देवाक मोग आसो. तुमची ती सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून
हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, तांचें दान धर्म ससनाक बालता. उमटेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळासो करता तो देव धराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचें उदार मन आनीकी विस्तार करचे खातीर हर एका वाटेन तुमकां तो ग्रेस करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं सभा जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. हे मायमागाचे सेवे वरवीं तुमच्या भावार्थाची तुमी रुजवात दितात, म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी मानतात तशें पाळतात म्हूण, आनी तुमचे लागीं कितें आसा तें तांकांय आनी हेरांकी उदारपणी तुमी वांटून दितात म्हूण समजून तो लोक अर्गां दितलो. देवान तुमचे वयर आपली अपार देणी वतल्यान देखून तुमचे ते मायपासाच्या उमाळ्यान भरून तुमचे खातीर तो लोक मागतलो. वर्णूंक नोजे जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक जावं अर्गां. देवाचें उतार हें देवाचे उदोडकार. देवातै मात आत्मो मुसो विशेव घेता. देवातै मात आत्मो मुसो विशेव घेता. देवातै आत्मो मुसो विशेव घेता. ताची तावन मात म्हजी राखण येता. तोस मुझे खड़ा, तोस मुझे तारण, तोस मुझे कोटे आनी तोस मुझे रक्षण. देवातै मात आत्मो मुसो विशेव घेता. देवाची वाट राखता आत्मो मुसो, कित्याक तो एकलोस मुसो आसरो. तोस मुझे खड़ा, तोस मुझे तारण, तोस मुझे कोटे आनी तोस मुझे रक्षण. देवातै मात आत्मो मुसो विशेव घेता. देवातै मात आत्मो मुसो विशेव घेता. हालेलुया 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 हालेलुया. मुसो शेळयो मुजो ताळो आयकतात म्हणटा सर्वे स्फोट. आनी हांव तांकां वळखता आनी त्यो मुजो पाटलाव करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हणलें, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें आसोलें कावरतो हुस्को तुमकां नाका. काना प्रास जीव व्हरतो आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया ते कावळे, ते ओंपिनांत, ती लुविनांत, तांकां तुंबी वा कोठारानांत, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितलीं उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करना आपले आवक थोड्या वेळाक पुनी सोडूंक सकत. तर इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशांती तुमी कित्याक कंत करची. ती खाट फुलां कशीं वाडटात पळया, ती गोळानांत
वा सूत बोलिनात तरी पूण सालमांव राये पर्यंत सगळ्या आपल्या वैभवांत तांतला एक फुला बरी नसलो ना. आज आसा फाल्यां रान्नींत लासतात ते शेतांतलें तण सयत देव हे परी न्हेसयता जाल्यार आनीक कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. येवून या बावार्थ्याच्या न्हू देखून कितें खावचें कितें पियोवचें म्हणून लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. आनी बेवार्थ्य बरी हो सर्व वस्तू सोदतात पूण ह्या सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हणून तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज हाचे सोवें हेर वस्ती तुमकां मेळटल्यो. ल्हानशा इंडा तूं कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापान बरें दिसलां. तुमचें अस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजनांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सरणांत असलें दिरवें पुंजया. तें सोर सरशी येना. सानस कांतवन विभाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळजी आसतलें. देवाचें उतर हे मम्मी हांव खंय थावन आयल्या. वेर हॅव आय कम फ्रॉम. एक ल्हानशें भुरगें आपणाच्या आवय लागीं वचून हे सवाल करता आनी आवय त्या भुरग्याक जावप दिवन म्हणटा आमी देवा थावन आयल्या. देवाच्या मोतींत आमी आसल्या. ताच्या येवजणे प्रमाणे ताच्या कुशे प्रमाणे कुटुंबा मुखांतर ताणें आमकां ह्या संवसाराक हाडल्यान त्या देखून आमी देवा थावन आयल्या. कुशेन नासोन तें भुरगें आपणाच्या बापाय लागीं वचून तेंचो सवाल करता डॅडी वेर हॅव यू कम फ्रॉम. आमी खंय थावन आयल्या. डॅडीक विकासवादाचेर थोडो बरवसो. मारियो एवजेनियो म्हणटा देवा तुका पळोवंक म्हजें काळीज अत्रेकता कित्याक
तूं जावन आसाय म्हजें दिर्वें. दिर्वें खंय आसा जंय म्हजें दिर्वें आसा थंयसर रावोंक आशेता म्हजें काळीज. तर भावा भयणीनो, आज आमी जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसा म्हणलो हो विशय नियाळ करता आसतना पयल्यान पयलें आमी समजून घेवया म्हजे कडेन दिर्वें आसा गी. डू आय हॅव वेल्थ विथ मी? दिर्वें म्हळ्यार कितें? वॉट इज वेल्थ? वॉट इज ट्रेजर? ट्रेजर इज adequate physical possession to live and to flourish as human beings. That is, एक मनीस जावन जियोंक आनी वाडोवंक आमकां मजत करची वस्त दिर्वें. तर आमच्या जिवितांत विविध रितीची दिर्वीं आसात. लौकीक दिर्वीं जें कितें आमी संवसारांत आशेताव, दुडू, भांगार, आस्त, बँक बॅलन्स, अधिकार, नांव, कीर्त, ही सगळी लौकीक ग्रेस्तकाय. आमचे ते आसा कुडीची दिर्वीं. आमी आमचीच कूड पळयली जाल्यार आमचे ती कुडीचे विश्वे आसात. कान, दोळे आमकां पळोवची सकत आसा. केदाळा आमचे कुडीचे विश्वे सोमा काम करनात, त्या दाळा आमकां ह्या विश्वांची गरज कितें म्हूण समजता. आमचे ते आसात हात पाय, काळीज, किडनी अशें पळोवंक गेलें जाल्यार आमी कितलीं ग्रेस्तां. आमचे ती कितली एक वेल्थ आसा, कितलें दिर्वें आसा. वेळ आयकूंची सकत, समजूंची सकत ही सगळीं देवान आमकां दिल्लीं दिर्वीं. तर आमी आमचेर नदर मारली जाल्यार आमी कितलीं ग्रेस्तांगी म्हणल्यार आमकांच समजून येता. पूण आमकां बेगीनच गमोन येता की हें सगळें नश्वर, शाश्वत न्ही. पयशे आज आसात फाल्यां आसचे नात. भलायकी आज आसा फाल्यां आसा म्हणली गॅरंटी ना. त्या देखून सिराकाच्या पुस्तकांत आमी आयकता वॅनिटी इज वॅनिटी, एवरीथींग इज वॅनिटी, सगळेंच फोकोळपण. जर आमचें काळीज आमी ह्या संवसारी नश्वर सोडून वेच्या ह्या दिर्व्यांचेर कसयलें तर आमच्या काळजाक फकत आमी दितल्या दूख आनी धोको. त्या देखून जनाऱ्यांनी सांगचें आसा, हो संवसार एक सोंको, दिस वर्ल्ड इज अ ब्रिज. आनी आमी सगळे ह्या संवसारांत पयनारी, आमी ह्या संवसारांत उतरून वचोंक आसा. कोणी सोंक्याचेर घर बांदिना. त्या देखून कितले बेगीन आमी हें सत समजून घेता, मानून घेता, तितले बेगीन आमी सासणीक बाळतात जाल्यार त्या दिर्व्या कुशीन आमचें काळीज कसोंक शकतले. दिर्वें आमी येदोळूच सांगलें, एक मनीस जावन जियोंक उपकाराक पडची मजत. तर एक मनीस जावन जियोंक आमकां फकत संवसारी दिर्वें पुरोगी गरज आसा. पूण फकत तें मात्र असल्यार पुरोगी ना. आमचो अनुभव आमकां सांगता आमचें काळीज परत्या दिर्व्या खातीर आशेता. आमकां दिसान दोळ्यांक दिसनातल्या त्या दिर्व्याची गरज आमच्या काळजाक आसा. काळजान आशेवचो संतोष. जर संवसारी वस्तू मात्र आमच्या काळजाक संतोष दितात म्हणून आमच्या काळजाक आमी सांगून थांबयलें जाल्यार आमचें काळीज ह्याच दिर्व्याक लोबधून रावता आनी ह्या संवसारी दिर्व्यांक ते बली जाता. आत्मीक शिकोवणदारां, विशेश जावन आमची कार्मेलीत सांत आनी सांतीन कुर्साचो सांत सुवाव आविलेची सांत तेरेज आमकां देव म्हणल्या त्या सासणाक बाळतात असल्या दिर्व्याची वळख आमकां कर दितात. पूण आमी आमच्या काळजाक ह्या देव म्हणल्या ह्या दिर्व्याची वळख, जळक आनी रूस कशी दिवची? आमचे मुखार आसचें सवाल हें, हाऊ टू कन्विन्स अ मंकी दॅट हनी इज स्वीटर दॅन बनाना. मांकोड चिंता केळींच भोव रुचीक, त्या मांकडाक केळ्याचे की मोव चड रुचीक म्हणून आमी कशें शिकोवन दिवची?
मांकडाक शिकोवन दिवंक गेले कश जातीत पूण आमी येदोळ वचून सांगले आमी मांकडा तावन आयिल्ले न्ही बगार खंय तावन देवा तावन आयले हांव तर आमकां ही शिकोवन मानून घेवंक चड कश्ट जावचे ना तर देव जावन आसा आमचे तावन लिपोवन दवरलें व्हरतें दिर्वें ह्या दिर्व्या खातीर केल्यांत आमची काळजां हेंच समजलो भगवंत आगोस्तीन म्हणटा आमची काळजां तुजे खातीर केल्यान सर्वेस्परा ती तुजे ते विश्वास घेतल्या प्रकार त्या काळजांक विशेव मेळचो ना वी आर मेड फॉर यू आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू लॉर्ड गॉड आमचे काळीज ह्या दिर्व्याचेर कसलें जाल्यार ताका विशेव मेळटलो ना तर आमी आयच्या वांजेलांत आयकल्ल्या परी आमकांय भिरांत कितें जेवचें कितें खावचें म्हणलें तेंच त्याच विशयांत आमी चिंतले हांव कित्याक म्हळ्यार संवसारी दिर्व्याचें लक्षण तें पयल्यान पयलें संवसारी दिर्वें आमकां आकर्शीत करता व्हडलें कार व्हडलो बंगलो आमकां आकर्शीत करता संवसारी दिर्वें आमचे तें आशेची बांय कोणता त्या बांयक तळ ना आमकां पुरो म्हणून केदाळस भोगना संवसारी दिर्वें आमकां देदेस्पोर करता सुशेग दिना आमकां सोरांचें बे हेरांचें बे त्या देखून संवसार म्हणटा इन्वेस्ट आनी रिइन्वेस्ट कर चड आनी चड पुंजय पूण आमी संवसारी दिर्वें चड आनी चड पुंजयलेंत आमचें काळीज चड आनी चड फोकळ जाता त्या देखून आमी सासणेक बाळतात जाल्यार दिर्व्याची जळक घेवची आनी ताचेर आमचें काळीज तोंबोवंक आमी प्रयत्न करचे कुर्साचो सांजो हांव स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल 3ऱ्या स्टांजांत म्हणटा सर्वेस्परा तूं जावन आसाय मुजें दिर्वें तुका सोदून हांव गुडे दोंगर पर्वत सोडटलो म्हणजे नवी वाट हांव धरतलो तो म्हणटा हांव कन्यांक देंवतलो हांव सॅक्रिफायस करतलो हांव संवसारी फुलां आरोवचो ना म्हळ्यार ह्या संवसारांत म्हजें काळीज लोबदोवन रावंक हांव सोडचो ना संवसारी फुलां हांव आरोवचो ना रानाच्या मनजातींक हांव भियोवचो ना चक्कड अडखळी वयर हांव जैत्यवंत जातलो कित्याक म्हजें काळीज तुका अत्रेकता सर्वेस्परा तर आमी हेंच दिर्वें सोदून आमचें जिवीत आमी मुखारसून व्हरूंक आसा कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे दिर्व्याची थोडी लक्षणां अशीं आसात सर्गींचें दिर्वें तें सासणाक बाळचें तसलें तें दिर्वें आमी आपणायचें जाल्यार आमी पयल्या वचपांत आयकलें तशें आपलेशीपणावन आमी फळाफळ घेवंक जाय निस्वार्थीपणाचो शेगून आमचो करूंक जाय उदार मोन आमी दाखोवंक जाय जें कितें आमकां देवान दिलां तें आमी हेरांक वांटून घेतलें जाल्यार आमी सर्गार दिर्वीं पुंजयतले हांव सर्गार दिर्वें पुंजोवचें म्हळ्यार संवसारार बरें करचें त्या देखून मादर तेरेसा म्हणटा हेरां लागीं वांटून घेवन कोणूच दुबळो जाल्लो ना हेरां कडेन वांटून घेतलेंच आमी आमच्या काळजाक सुटका दिता आमच्या काळजाक आमी सांगता जें कितें म्हजे लागीं आसा तें देवाचें देणें जें कितें म्हजे लागीं आसा ताचेरच आमी लोबदोवन रावंक जायना भगार हेरां कडेन आमी वांटून घेतलेंच आमी म्हणटा काळजा एक विशेष वर्त्या दिर्व्या कुशीन तुवें वचोंक आसा ह्या संवसारी दिर्व्यांचेर तूं बुलोवन रावनाका तर आमी देवाकच आपणावंक आसा देवाची बेसांवांनी आमी सोमतसाण जियोंक आसा आनी ती बेसांवां आमी हेरां कडेन वांटून दिवंक आसा तर मोगाच्या भयणी आनी भावनो आमी ह्या संवसारार पळयता जायते फावटी आमकां बापोय नाका बापायचें जाय तशेंच आत्मीक जिवितांत जायते फावटी आमकां देव नाका पूण देवाचें जाय जें कितें आमच्या लागीं आसा आस्त बदीक आमचें दिर्वें
ती सगळे देवाचे देणे आम्ही देवाच्या देण्या ते कुशाल जाता खुशी पावता पूण आम्ही आमचे काळीज देवातय कंसोन दवरता कित्याक म्हळ्यार आमकां जाय आसलो देव ताचे थंय कंसयलें जाल्यार मात्र आमच्या काळजाक अर्थ आसा आमच्या काळजाक सुशेग आसा उदेंतीचे ज्योतिश आपणा संगी संवसारी दिर्वें घेवन बाळका जेजूक सोदून आयले बाळकाक भेटतस तांची संवसारी दिर्वी जें कितें तांणी हाडलें जें कितें तांचे लागीं आसलें तें तांणी त्या बाळकाक समर्पण दिलें आनी आपणाच्या काळजांत सर्गी दिर्वें घेवन तें सरणांत आसलें तें दिर्वें घेवन ते दुसरेच वाटेन फाटीं गेले त्याच जेजू बाळकाच्या तेंपलांत नोवेनाक आयिल्ल्या आमी सगळ्यांनी आमचे संवसारी जिवीत ग्रेस्त काय कितें आमचे लागीं आसा तें आमी बाळका जेजूक समर्पण दिवंक जाय त्या तेगा ज्योतिशा बरी आमी आमची काळजां आमी खाली करूंक जाय मुनी जाल्लें देवाचें उतर जेजू म्हणलें तें दिर्वें आमचें कर्ण आमी जायत्यांनी चलनांतल्या ती नवीच वाट धरून आमी वचोंक जाय ती नवी वाट आमी उदारपणाची नवी वाट निस्वार्थपणाची नवी वाट आबलेशीपणांतावन फळाफळ घेवची तर ह्या संवसारी दिर्व्यां खातीर देण्यां खातीर ग्रेस्तेकाये खातीर देवाक आमी अर्गां पाठोवया हेरां लागीं आमकां जाता त्या मापान कुशेन उर्बेन आनी संतोशान आमी ते वांटून घेवया आनी सर्गींचे दिर्वे आमी पुंजोवया अशें आमच्या काळजाक देव म्हणल्या नव्या खऱ्या आनी बऱ्या दिर्व्याची वळख करून सासणाक बाळटा तसल्या दिर्व्याचेर आमचें काळीज आमी खंचोवया आमेन तुझ्या भावा बहिणीनो मुझे आनी तुमचे हे बलिदान स्वरूप विधार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात ते तुमच्या सगळे बलिदान आपल्या मानकने पहिले आमच्या नक्या पैसबेच्या देवा सर्वेस कोण मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वरूप द्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो प्रितीन तुवें मनशाक रुसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सडयलोय
ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणतात. तांचे सगळ्यात आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता. Serves por tu Sărgani sosa Bărla tuja voi baba Un sărghitu ca cei 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 Un sărghitu ca cei 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 Servis por acina mea E tata ca cei Sergitu ca cei 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 Bun Sergitu ca cei cei cei. ह्या देण्या संगी आमचें जिवीत आमचें काळीज आमचें कुटुंब आमी बापाक समर्पण दिवया. सगळी ग्रेस्तकाय सगळें दिरवें बापा तावन आयिल्लें म्हणून वळखून घेवन तें आमी बरें करून जियोवन हेरां कडेन वांटून दिवन आमचें काळीज देवाक मात्र संपूर्ण खाली करून दवरया. देवूच त्या काळजांत वस्ती करून दी. बापा तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कोश्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. सोन्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक आम्ही खात्रीता. तुझ्या येण्याक आम्ही खात्रीता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत संवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा पिटा पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. जिवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती
बगे म्हणचे दिसो निस्कळपती बगे धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू सांगता त्यास जेसू तय पवित्र आत्म्याच्या एकूना सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमची दिरवीं आमी एकामेका लागीं वांटून घेतले वरवीं आमी एकामेकाक भाव आनी भयण म्हूण समजता एकामेकाक आमी भाव आनी भयण जाल्यार आमचो बाप सर्गींचो बाप एकलोच देव म्हणलें सत आमी मानून घेता तर ह्याच भावार्थान जेजून शिकयलेले मागणे आमी बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुसता तशें आमी खातात भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोरू वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो माय मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शिळये ही देवाची शेळी ससनाक बाळतात असलें दिर्वें ह्या दिर्व्याचेर कसोंक जाय आमचें काळीज ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सगळीं सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Swami Jesu, yeah.
सासनाक बाळटा तसलें दिर्वें आमी येदोळूस आमच्या काळजांनी घेतलां. त्या दिरव्या संगी थोडो वेळ 1-2 मिनटां आमी खासगी मागण्यांत आमी करसुया. त्या दिरव्याचो अनुभव आमी जोडया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजण्या पसत हो दिनवसनोचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकानूंक आमकां पावय म्हूण आमी तुका प्रार्थिताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयकन बसात. आज नोवेनाचो 7वो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा. जंय तुजे दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. आनी आज सर्व दानी खातीर मागचो दीस आनी प्रत्येक जावन आयचे दिसा आमचें हे पुणशेत इनॉग्रेट करन वा बेसांवां दिवन 27 वर्सां 27 वर्सां आजीक संपतात. हांव पाती येता तुमच्या पैकी थोडी म्हणी हें देव मंदीर इनॉग्रेट जाताना आसली हांगा हांव आसलो. एक PUCचो भुरगो जावन हांगासर आयिल्लो. संतोश भोगता गेले त्या ह्या 27 वर्सां 27 वर्सांत हांव तुमी आमकां सर कार्मेलितांक सहकार दिला. आमच्या संघात एक बरें पयण आमचें जालां. प्रत्येक जावन हें आत्मीक पयण ह्या देव मंदिरांत आमी सांगाता प्रारंभ केल्लें आजुनूय चलोवंत आसा. आनी ह्या गेल्या त्या 6 वर्सांनी जायत्या रितीन तुमी आमकां आदार दिला. आमच्या सांगात तुमी रावल्यात. आमच्या कश्टांत तुमी रावल्यात. सांगात आमी मागणें केलां. सांगात आमी मिसा भेटयल्यान. कश्ट दूख येतना ह्या जाग्या कडेन येवन सांगात आमी रडल्या. तुमच्या ह्या सहकाराक गेल्या त्या 27 वर्सांत हांव तुमी दिल्या सहकाराक सांगातपणाक आनी तुमच्या बऱ्या मनाक आमी सर्व कर्मेलीत आभारी जावन आसा. आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा सर्व दानीं खातीर भेटयल्ल्या दिसा तुमच्या खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां तुमच्या वयर आमी मागता. आयच्या दिसा हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप सुनील रोड्रिगस. कार्मेल इतिहासाक गांवांत माड्यान त्यारचे प्रस्तुत मैसूरांत आमचे तत्वशास्त्र सेमिनरी फिलॉसॉफी सेमिनरी हांगासर प्राध्यापक जावन ते आपले सेवा ते दिवन आसात. आनी आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप सुनील तुमकां जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तुमच्या याजाकी जिवितांत बाळोक जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. ताजी कृपा तुमच्या वयर सदांच आसूं दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. फातर सहा भेटवणी केल्ल्या याजाकांकी देव बरें करूं. फाल्यांचो दीस ब्रेस्तार सर्व पिडेस्तां खातीर मागचो दीस. त्या देखून तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्त आसा तर उतर प्रायेची आसा तर तांकां सोलोवंक जाता तर इगर्जी घेवंक जाता तर आपोर हाडात.
तांच्या खातीर आमी फाल्यांच्या दिसा 6 मिसांनी मिसा वेळार आमी मागतले हांव प्रत्येक जावन 10:30 वरांचे मीस आनी सांजेर 6 वरांचे मीस विशेश रितीन आमी 6 रुपये खातीर आमी मागतले हांव तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विसणार आशिर्वादा सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. स्वरूपद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस जावचे येयलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडास गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें येणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आल्या ताच्या पवित्र बाणपळांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा इतलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर मागणी आनी ते सवां आतां जेजू बाळका मुखांत्र बापा समोर आमी दवरया. प्रत्येक जाण आमी मागया आज आमचें काळीज सोम्या थंय कंचोवची कृपा तो आमकां दिवं दी. जायतीं जाणां विविध त्या सामां घेवन हांगासर आयल्यांत तांचे बसत आमी मागया आमच्या कुटुंबा बसत मागया भुरग्यां बसत मागया कितलींशीं तरणाटीं जिणीये सांगातींनी बसत जिणीये सांगाती बसत सोदनेर आसात तांचे बसत आमी मागया कितलींशीं जाणां कामाच्या सोदनेर आसात कुटुंबांत कश्ट आसात म्हणून सोम्या लागीं मागोवंक आयल्यांत रिणाक लागून कश्टन आसात तांचे बसत आमी मागया कितलींशीं काजारीं जोडीं भुरग्यांच्या देण्या बसत मागून आसात तांचे बसत आमी मागया कितलींशीं आवय बापय भुरग्यां तावन पयस आसात घोवा बायले मदें संबंद बरो ना तांचे बसत आमी मागया आनी आतां साव सांगता ह्या नव्या वेळार आमी मागूंक आसच्या प्रत्येक इराद्या बसती आमी मागया. सांगता आमी म्हणया ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावनी कुकोलला आसता तुका फाटीने उलो मारतल्या सकडांक दया नायक आनी मावाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या हत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर कस आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी आतां अर्गां दिवया. सांगता आमी मागया ये बोवदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा
तुवें आमकां दया केल्या ह्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या हांव तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या जय माझी बरी फात तुजी भक्त सगळ्यांना विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनाती दैवीक मजत सोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेसू आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. Jesu barca, naman tuka. Jesu barca, vantuka. Besa amchirka, walay kurpesa. Wingit tu chasna, sambal gava. Besa amchirka, walay kurpesa. Wingit tu chasna. आमची सवेरा तू रक्षण देवो आमची भितर तू सांभाळ बोलू आमची संगी तू हातून सुरू आमची फाटल्यान राव तू राखून भरू येची तू बाळका नामान तुका येची सुबाळका वंदन तुका बेसा आमचेका वाडय करपेसा वेगीत तुज्या सदा सांबाळ दवर बेसा आमचेका वाडय करपेसा वेगीत तुज्या सदा सांबाळ दवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.